डॉक्टर दिले सर आयज दिता आनी नर्सी दिल्यो 8 नर्सी सांगले आमकां कितले दिता ते पयले आमी स्टार्ट करते टाइम पूरा रेडी रहना तो बोलो ऑर्डर के साथ शिफ्ट में कब कौन मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इट शुड बी इन 3 डिफरेंट शिफ्ट्स, मेडिकल ऑफिसर अलॉन्ग विद 3 नर्सेस। इस तरह का उनको रोस्टर बना के सिट विद द हेल्थ ऑफिसर, गाइड एंड गेट दैट ऑर्डर रेडी। इट शुड बी हियर ऑन द वॉल ऑल्सो, सो दैट दे नो विच डॉक्टर टू अप्रोच इन व्हाट कंडीशन। तो जो प्रोवाइड करेगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप उसे कोटेशन ले लो। ठीक है जी। जनरेटर का अभी तक नहीं हुआ, करता हूँ, उस पर हम लगे। लाइट लाइट तो फिर रहता है, बैकअप हम रखेंगे सर। हमने श्याम साहब मुखर्जी में भी एक जनरेटर बैकअप किया है। कलेक्टर आमचो जो नॉर्थाचो आयिल्लो आसा अजीत रॉय, तशेंच निपाणीकर आमचो डेप्युटी कलेक्टर, आनी आतांच आमी मिटींग घेवन आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी कामाची सुरवात केल्या। कोविड सेंटर हांगा जातलें, 50 बेड आसतले, तशेंच ऑक्सिजन आसतलें 10 बेडाक, अशी सोय केल्ली आहा। आनी जो कोण पेशंट पॉझिटिव्ह मेळटा तेणें डायरेक्ट कोविड सेंटरान येवचें। तशेंच 2 एम्बुलन्स हांगासर आसतली आनी चार्ज आहा हो आमचे डेप्युटी कलेक्टर निपाणीकरा कडेन दिल्लो आहा। हांवें सुचना दिल्ली आहा, खंयचोय पेशंट आसल्यार आमकां फोन केलो तातडीन आमी ते हाडटले आनी तो पेशंट समज चड सिरियस आसतलो ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट करतले। हें आतां पासून सोय हांगा चालू जाल्ली आहा। सांजचे म्हटल्यार सगळी फॅसिलिटीज हांगा मेळपाक चालू जाता। आनी क्वॉरंटायन जे घरा कडेन तांकां ज्यो फॅसिलिटी ना त्यो फॅसिलिटी हांगा मेळूं शकता आनी ताणें होम क्वॉरंटायन टायप हे कोविड सेंटरान आपलें क्वॉरंटायन जावचें। We are trying to activate this COVID center. Okay.